जाला आणि मुखेलमंत्री आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खास उपस्थित असा आणि तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीने या स्ट्रेचाचे टाळ्यांच्या गजरानं आम्ही बहुमान अधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच मडगाव मतदारसंघाचे आमदार दिगंबरजी कामत, अलेक्स बाब सिके, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर गोवा तसेच ऑनरेबल MLA फॉर फातोर्डा विजयबाब सरदेसाई आणि काउन्सिलर्स कोण उपस्थित असतात त्यांच्यानी माचे दिवचे अशी विनंती. चढ वेळ न घेता आम्ही बहुमान अधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना फुलातरो भेटून आम्ही भौशिक बांधकाम खात्याच्या वतीने त्यांचे स्वागत करूया. कामत सर संतोष बाबू आपणे हांका विनंती असा की त्यांनी बहुमान अधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांका फुलातरो भेटोवचो. त्यानंतर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स लॉ अँड ज्युडिशरी अलेक्स बाब सिके तुमचे बी मना काळजातल्यान स्वागत. तसेच कार्यक्रमात उपस्थित दिगंबर बाब कामत, ऑनरेबल MLA फॉर मारगाव कॉन्स्टिट्युएन्सी माजी मुख्यमंत्री, तसेच विजयबाब सरदेसाई ऑनरेबल MLA फॉर फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी हांचे बी आम्ही मना काळजातल्यान स्वागत करता. तसेच या कार्यक्रमात उपस्थित हेर मानेस्त सगळ्यांचे टाळ्यांच्या गजरान आम्ही स्वागत करूया. आणि चढ वेळ न घेता या समयाचेर दक्षिण गोंयांत येरादारी क्षेत्रांत हे व्हडले पावल गोंय सरकारचे आणि त्या निमतान तुमच्या मुखार बहुमान अधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां विनंती असा की तुम्ही आपली उतरां व्यक्त करची. मडगाव वेस्टर्न नॅशनल हायवेच्या बायपास NH17 न्यू NH66 तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो प्रोजेक्ट टोटल बायपास 12 किलोमिटरचो आशिल्लो आनी 12 किलोमिटरचो बायपास हाजे बॅलन्स वर्क 2.75 किलोमिटर आज आमी लोकार्पण करता. ह्या सुवाळ्याक हाजे मदीं बाब अलेक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा, एक्स चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, फातोर्डाचो आमदार बाब विजय सरदेसाई, त्याच बरोबर आमचे सगळे काउन्सिलर्स आणि PWDचे CE आणि बाकीचे सगळे. ह्या टोटल कॉस्ट हेजो कंप्लीट जातलो पळय तेन्ना टोटल सेंट्रल फंड आशिल्लो 247 crores आणि स्टेट फंड्स आशिल्लो 235 crores, टोटल 482 crores हो प्रोजेक्ट. ओके, इन्क्लुडींग म्हाका दिसता जाता तितको बेगीन काल खरें म्हणल्यार अलेक्स बाबान म्हाका खुबूच कंजेशन सुरू आसा. रोड जर करीत जाल्यार लोकां खातीर जाता तितको बेगीन करप हे गरजेचें आशिल्लें. म्हणून कालूच डिसिजन घेतलें की रस्त्याचें उक्तावण आज करप आनी आज आमी लोकांक कंजेशन जावचें न्ही हेजो व्हडलो कार्यक्रम न करता छोटेखानी कार्यक्रमांतल्यान आयच्यान रोड लोकां खातीर ओपन करता. नव्या वर्साचे आणि क्रिसमसाचे हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार सावथ गोवा खातीर गिफ्ट म्हणपाक कांयच हरकत ना, कारण लोकांक खूब कंजेशन्स आणि बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स जे जाताले तातूंतल्यान हो रस्तो ओपन केल्या उपरांत ते ओवरकम जातले अशें म्हाका दिसता. आयज गुड गव्हर्नन्स वीक सावथ गोवा कलेक्टरेट सेलिब्रेट केलो आणि गुड गव्हर्नन्स वीक सेलिब्रेट करता आसतना फाटल्या वर्सभराक 2.5 कोटी रुपया जे लोकांक रिलीफ दिवपाचे आशिल्ले ते रिलीफ आमी दिले. नेक्स्ट थिंग जेन्ना वानरमारा कम्युनिटीक बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करपाचो तेंय काम आमी आज केलें आणि पुराय सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांनी म्हणजे गुड गव्हर्नन्स वीक हो पुराय आठवडोभर वेगवेगळे कार्यक्रम मनयतले. नव्या वर्साच्या सुरवातीक आमी आज परत एकदा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाचेर सातत्यान सरकार भर दिता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे नवीन करता आसतना म्हणजे लोकांक बरे उपयोगी पडचे ताच्या खातीर आमचें सरकार काम करीत आसा. MPTचो कनेक्टींग रोड होय उरला खरें आयजूय करपाचो आशिल्लो, पण बाय द वे आमचे मिनिस्टर स्वता येवपाचे आसा त्या रस्त्याच्या उक्तावणाक, म्हणून तांची डेट पोर्ट्स मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे येना फुडें त्याय रस्त्याचें इनॉग्रेट करून म्हणजे वास्को सिटीचें कंजेशन जाता पयलीं ते वास्को सिटींतलें कंजेशन हे कमी जातलें. म्हाका दिसता गोंयकारांनी सगळ्यांनी फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी लोकार्पण करपाक शकले. उरलेलो जो आसा पळय ऑलरेडी नितीन गडकरी हांच्यांनी मडगांवांतल्यान काणकोणा पर्यंत ह्याय रस्त्याक सँक्शन दिला. फुडल्या 4 ते मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 4 वर्साच्या भितर तोय रस्तो जो आसा पळय हो कंप्लीट जातलो आणि मदीं थोडे उरलेले स्ट्रेच जर धरीत जाल्यार येता त्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे ऑल बॉर्डर्स कनेक्टेड टू द पेंजीम इन शॉर्ट
म्हणजे कुळ्याच्या मोल्याच्यान पणजे पर्यंत, आमच्या केरीच्यान पणजे पर्यंत, पत्रादेवी टू काणकोण हो तर आमी पुराय करपाक शकले. अशा पद्दतीचे बेजीक रोड आनी ब्रिजीस इन्फ्रास्ट्रक्चर येता त्या 5 वर्सांत हे कंप्लिटली पुराय जातले. म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात म्हणजे गोंयांतले खऱ्या अर्थात इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या पुराय करपाक आमी शकले. हांव हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर आनी विजन ऑफ अवर गडकरीजी जे सातत्यात गोंयांत येयल्ले फावटी एकदां गोंयकारांनी सांगच्या पेक्षा सुद्दां तांच्या तकलेन आयलो की हे करपाक जाय आनी रोखडेच नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक ते इन्स्ट्रक्शनूय दिता. म्हणजे नवीन जो आमच्या दाबोली एअरपोर्टा कडेन जो फ्लायओव्हर सुरू आसा हो सुरवात एक्चुअली इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतली की हांगासर फ्लायओव्हर जावपाक जाय आनी तोय फ्लायओव्हर तेंच्यांनी घेतलो. त्या खातीर गोंयांत पुराय प्रवास करता आसतना ज्या जाग्यार तांकां कंजेशन दिसले त्या जाग्यार तेंच्यांनी आनी ज्या जाग्यार सरकारान तेंच्या कडेन मागले की हे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां जाय केन्नाच तेंच्यांनी ना म्हणूंक ना. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे मंत्री नितीन गडकरी हांच्यांनी सातत्यात गोंयाक आमी हात भरून दिला हें म्हणटा हांव तांचेय बी आयच्या दिसा हांव खूब खूब आभार व्यक्त करता. आनी खरोखरूच म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकारात गोंयाक खूब मोठें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळोवन दिल्या बद्दल हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन परत एकदा आयचो हो वेस्टर्न बायपास मडगांवकारां खातीर विशेश करून सावथ गोंयांतल्या लोकां खातीर हो खरोखरूच एक बरें गिफ्ट ठरतलें अशें म्हणटा. आनी परत सगळ्या जाणांक क्रिसमसाच्यो आनी नव्या वर्साच्यो कुणकुणीत परबी दिता. विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तुमी सगळे जाण हांगासर आयले त्या बद्दल हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तर या कार्यक्रमाच्या निमतान ताळ्यांच्या गजरान आम्ही सगळ्या मानेस्तांचे आभार